सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फ्रांसीस त्रावासो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून अनिशा आनी जशुआ डिसुजा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया ह्या दिसांनी कालच्यान आमची गोंयची असेंब्ली सुरू जाल्ली आसा. मागुया आशिर्वाद ह्या आमच्या 40 आमदारांचेर आनी सगळे जे ही असेंब्ली बजेट सेशन जे चालू जाल्लें आसा तातूंत भाग घेतात, प्लॅनिंग करतात, आपली सजेशन्स दितात, तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. खेरीत भाशेन आशिर्वाद मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर. सगळे बरे निर्णय तांणी घेवपाक आनी जे चुकीचे आसा ते मानून घेवंक, आपल्यो चुकी ज्यो गोंयचे पासत तांणी केल्ल्यो आसात त्यो ताणें मानून घेवंक ताका खालतिकाय मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या आख्या कॅबिनेटाक. तशेंच कालच्या दिसाक मिराबाग सांवड्डे हांगासर जे लोक आपणाच्या गांवांत हो भंडारा नाकात म्हूण सरकारा लागीं मागतात, पिसफुली तांचेर हल्लो केल्लो आसा, तांकां एरेस्ट केल्ले आसा, तांचेय पासत मागुया. जे प्रोटेस्टर्स आसात, पिसफूल प्रोटेस्ट करतात, तांचे पासत मागुया. हे पिसफूल जे आसा ते वायलंट जायना जावंक, तशेंच सरकारान हें समजून घेवंक आनी पुलीस फोर्स आसा ह्या पुलीस फोर्सा पासत मागुया. जायते जाण पुलीस बाबडे वावर करतात, तांचे कुशे भायर तांकां ऑर्डर्स दिल्यात त्यो पाळच्यो पडटात. तांकां ह्या पुलिसां पासत मागुया, तांकां ह्या असल्या दबावांतले निवार आनी स्वता पासत उबे रावपाक, स्वता पासत आपलोय आवाज उबारपाक तांकांय देवाची कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. USA, इज्रायल, इराण हांचे पासत करीत भाशेन मागुया आनी मिडल इस्ट हांगासर ही शांती सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. मिकेयस प्रवाद्याचें आमी पुस्तक आयकतले. हो प्रवादी उगडास कोत्ता सर्वेस्पर एक बरो गवळी आपणाच्या शिळ्यांक राखण कोत्ता शिड्यांची आनी चित्र काडटा. जेन्ना इज्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सोडली आनी इतल्या वर्सां तिची राखण केली. थोडीं थोडीं आपणाच्या लायणी भायर गेलीं, सोरेस्पराचेर कळपलीं आनी सोरेस्परा अपमान केलो, पूण सोरेस्परां सदांच तांकां बोगशिलीं, पोत्तून हाडलीं आपणाशी उगडास कोत्ता. सोरेस्परान म्हणल्या भाशेन सांबाळ केलो तांचो. तो हो गवळी आयज पासून आमचो सांबाळ कोत्ता. जेजू बरो गवळी हो आमचो सांबाळ कोत्ता. तरेन ताणें आमकां सगल्यांक मागुया. सर्वेस्परा आमची काकूट कर, कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातक केला. सर्वेस्परा तुजी काकूट आमकां दाखय आनी दयेन आमची सोडवण कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, ह्या संवसारांत आसतनाच वाडत्या पेकोवणीच्या देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत जियेसर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय ते उजवाडाक आमकां पावय. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. मिखियस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सरभोंवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या काळार ती चोरवाक वेताली, तशेंच तिका आतां बासोन आनी गिलियड गांवांनी चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विस्मितां पळ्याशी कर. तुजे असलो देव आनीकूय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बक्षिताय. तूं पोटांत राग धरिनाय, पूण काकलूट दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकलूट कर. आमच्या गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खरीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक विस्वाशी राव. अब्राहमाक काकूट दाखय. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. आत्मे म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्मे म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळे वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फणांतलें निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवळायेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांच राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. पृथ्वी परस सर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोणवळाय आनी मायेमोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे शिव वर्तमान. एक दीस दोलो सुदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशे दर्शशास्त्री गणगणून अशें म्हणटाले,
हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता, तांचे संगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां येवपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले, आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हळें, बापा, म्हाका पडला त्या दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटलें. आनी थोडे दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयसुल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय वचोणेक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेकल्यागेर तो चाकरेक रावलो. हाणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खाता ती सांगाची सोलां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हळें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका प्रोस जायसर जेवन खावन आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचें उमें घेतलें. आनी पुतान ताका म्हळें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें आंगोस बेगीन काडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाटकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवण सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावतां पावतां ताणें संगीत आनी नाच जाता तें आयकुलीं. एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापान गुडगुडीत पाटकुलो मारला. पूण तो जबूर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बराबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो ना. पूण नायकणी बराबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो जो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाटो मोठो पाटकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसा. हो तुजो भाव मेल्लो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी आयचें लुकासाचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. लुकासाची उजवण आहली, portray Jesus as merciful God. जेजू काकूतसार कसो दाखोवपाक. सांडलोलो नाणो, सांडलोली शेळी, सांडलोलो पूत हाचे उद्देशीं देव कितलो काकूतसार दाखयता. आनी दुसऱ्यो वस्तू आहा ताज्यो जायत्यो, जंय जेजू काकूतसार, देव काकूतसार. दुसरे उजवणटाची जीजस इन प्रेयर, लुकासाचें शुभ वर्तमान, जेजूक मागण्यांत.
हें ताचें मन आनीकूय आहात पूण मुखेल 2 मनां जावन आसात जेजू काकुत्सार आनी जेजू मागण्याचो मनीस. तर आयज आमी जाणां जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना वायट मनशांक सोदूंक वतालो. वायट मनशांक जे आपण वायट म्हूण समजतात ते बिस्ते वायट मनीस न्हय पूण आपण वायट म्हूण समजतात ते. आनीक फारिझेव दोशशास्त्री टिका कोत्ताले, हो बाग्योत मनीस म्हणटा तुमी, हो बाग्योन जाल्यार वायटां बराबर कित्याक भोंवता, खाता, जेवता. आनी माथ्यूसाची खबर आमी आयकली तेन्ना जेजू म्हणटा बऱ्यांक दोतोराची गरज ना, बोलिकेंत पिडेंत आहा ताका दोतोराची गरज. म्हणटच आयला तो वायट मनशां पासत, बऱ्या मनशां पासत हांव येवंक ना, वायट मनशां पासत. आनी आयज ही ओपार आमी आयकुल्या. ओपार अशी पूत येता, धाकटो पूत येता आनी बापाय लागीं मागता म्हजो वांटो दी. व्हडल्या पुताक 2 वांटे आनी धाकल्या पुताक 1 वांटो, 2/3 आनी 1/3. म्हणटच ताका 1 वांटो तो पडटा, तो मागता. पूण मागप पांय माय मोरच्या आदीं एक दारूण वस्तू पूण तरी आसतना बाप फाटीं सरोना, वांटे कोत्ता आनी ताका दिता. तो आनी रावना. आतां हांव येतलों, म्हाका फ्रिडम ना, म्हज्या घरान म्हाका फ्रिडम ना. फ्रिडम म्हणजे कितें आमचें चिंतप, म्हाका जाय तें करूंक मेळना. फ्रिडम म्हणजे कितें, बरें तें विचून काडूंक आनी वायट तें पयस करूंक, हो फ्रिडम. बरें तें विचून काडूंक आनी वायट तें पयस करूंक, हो फ्रिडम मनशाचो. म्हाका जाय तें करूंक हो फ्रिडम न्हय. म्हणटच म्हाका घरान जाय तें करूंक मेळना, घर सोडून वेता. आनी वेता जी गिरेस्तकाय ताका मेळ्ळी ती सगळी ओगडायता, वायट जिवितांत ओगडायता. आनी इतलें ओगडायता ताचें सगळें काबार जाता. ही गिरेस्तकाय घेवन गेलो तें काबार जाता आनी त्या गांवांत भूक पडटा आनी ताका पोट भरूंक कांयच ना. आनी कोणें ताका सांगलें म्हजी दुकरां राख. दुकर म्हणल्यार जावं मुसलमानांक जावं जुद्यांक मेळी मोन जात. आतां जुद्यांक थोड्यांक ना पूण मुसलमानांक आयज पासून मेळी मोन जात. पास येनात ते पूण मेळी मोन जात. पूण मेळ्ळे मोनजातीक राखूंक म्हणजे कसली दोशा ताजी. मेळी मोनजातीक राखूंक हें ताका काम मेळ्ळें. राखता आसतना ताका भूक लागताली आनी दुकरां ह्या पडटा तीं सोलां हाडटालीं. तें हांव काशेतालो. इतलो ताका भूक लागली. कितलें जेवतात खातात, कितलें मानाय. नाका प्रोसो जेवण आहा म्हज्या बापायच्या घरान, नाका प्रोसो जेवण आहा. आनी जेवण आहा इतलें जेवतात खातात आनी हांव बिस्तो मोत्ता हांगासर. आसूं दी, केलें तें केलें हांवें. हांव वयतलों पोतून म्हज्या घरा आनी बापायक म्हणटलों हांवें तुजेर सर्गाचेर चूक केली. म्हाका जो पूत कसो घेयनाका, मानाय कसो घे हें हांव म्हणटलों. पूत कसो घेयनाका, इतलें मानाय आहात म्हज्या घरान तसो म्हाका घे. पूण पयसूच आसतना भिडांत बांदूं बाप पळयता आपणाचो पूत येता तो. कित्याक तो रावतालो. म्हजो पूत पोतून केदोन येतलो रावतालो आनी पयसतान पळयता. आपूण येता फुडें. तो आपणा शेवपास रावना, आपूण येता फुडें आनी ताका वेंग मारता. आनी तुमी पिक्चर पळयलां जाल्यार वेंग मारता तें कितें पळयलां तुमी? आत कसलें पळयल्या तुमी? बापाय वेंग मारता तें आत कसलें पळयल्या? दादल्याच्या हात वो बायलेच्या हात? पळयात केन्नाच पिक्चर. तो
तो एक पेंटर म्हाका नांव येयना ताजें ताणें चितारलें तें एक हात बायलेचो एक हात बापायचो दादल्याचो एक हात बायलेचो एक हात दादल्याचो सांगपाक जेन्ना ताका हांक्यान गेल्लो तेन्ना आवयचें काळीज थंयसर आसलें दुसरे भाशेन आवयची वेंग थंयसर आसली जेन्ना देव आमकां वेंग मारता ते भाशेन हे दोनूय वस्तू आहात वेंग सगळे एक भाशेन न्हय दादल्याची बायलेची एक भाशेन न्हय दुसरे भाशेन एक हात घातलेलो आहा थंयसर बायलेचो आनी एक हात घातलेलो आहा थंयसर दादल्याचो दाखोवपाक थंयसर बायलेचें आवयचें थंयसर वेंग आसली आवयची वेंग आसली आनीक रावना इतलो खुशाल जाता बापूय आनीक ताका नवें आंगावलें घालूंक लायता काड तें पोन्नें आंगावलें स्टेटस ताचो स्टेटस सारको वायट जाल्लो ताका परतून आदलो स्टेटस दिता आदलो दर्जो दिता उपरांत मुदी घालता मुदी जावन आसा म्हणल्या भाशेन आयडेंटिटी हे घराची आयडेंटिटी हो पूत म्हजो आयडेंटिटी दिता तितलें व्हाणोवन घालता आनी उपरांत सांगता बरो मेंढरो मारात बरें जेवण करुया खुशाल जावंक आमकां कारण आहा हो म्हजो पूत सांडलेलो मेळ्ळो आनी मेलोलो जिवन जालो म्हणटच हें चलता आसतना व्हडलो पूत शेतान गेल्लो तो परतून येता आनी पयसतान कितें म्युजीक आयकता आनी म्युजीक आयकतच बेडांत बांदू म्हणटा आपय नाडटा चाकरां कितें जालां ना तुजो भाव येयला परतून येयला बापायन जेवण केलां आनी सिंतीर जाता हांव इतल्या वर्सां बापायशी आहा केन्नाच म्हजे पासत म्हजे बराबर इश्टां पासत जेवण करूंक म्हाका दिवंक ना आनी हो इतले पयशे नायकणी फाटल्यान ओगडावन येता आनी हाका इतलें बरें जेवण दिता आनी बापाय ताका सांगता हो म्हजो पूत सांडलेलो तो म्हाका मेळ्ळो मिसींग जेन्ना आमचीं भुरगीं मिसींग जाता तेन्ना आवय बापायचो जीव ताऱ्यार आसना सोदूंक भोंवता आवय बापूय सोदूंक भोंवता केन्ना एक भुरगें सांडलें मिसींग जालें सोदूंक भोंवता पिशीं कशें जाता हेच भाशेन देव पिसो कसो जाता जेन्ना आमी देवाचें घर सांडून वेताव पिसो कसो जाता आनी इतलो पोत्तून येयली म्हणसर बापाच्या घरांत वायट जिवीत चलून खुशाल जाता कितली खुशालकाय ते बापायची खुशाल जाता आनी खुशाल जावन हें जेवण कोत्ता तर बिडांत बांदू हो काळ आमचो आमी देवा सुशिल्लीं पयस पयस गेल्या देवा सुशिल्लीं पयस पयस गेल्या भुल्ल्या आमी वायट जिविताक भुल्ल्या आनी वायट जिवीत आमकां खुशालकाय दिता अशें आमकां दिसता जायते फावटी पण थोडो वेळ तो थोडी खुशालकाय पूण सोदता ती खुशालकाय देवा लागीं आहा आनी देव आमकां पोत्तून येता तेन्ना वेंग घेवन घेता बिस्तो न्हय आदलें आमकां भुरगेपणाचें आमच्या देवाच्या भुरग्यांचें हो दर्जो आमकां दिता तर आमी देवाचे सोयीच्यान पयस गेल्या आनी हो काळ जावन आसा आमी एक बरें कुंसार करून पयलीं सुवातें जिवीत आमचें नियाळून खंय आमी आसा खंयचे गतीर आमी पावल्या हें नियाळून आमी पोपून एक बरें कुंसार करून आमी बापाच्या गोपांत येवंक हें देणें आमकां मागुया दानादयाच्या वेळार आमी गायन घेवया C20 पेज नंबर 36 C20 Amen.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता आसलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या आत्मत्रेय बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे संस्कारां वरवीं आमचें चळवळीचें फळ आमकां लाबूं. आमचे सैमाच्यो आतां बायलो वणावण्यो दमावंक आमकां बोड मेळूं आनी तारणाची देणी जोडूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सैम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सोताय तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे भुरग्यांचे बरेपणा पासत तांची काळजां मनां पोतून शुद्ध आनी नवी करूंक अशें ताच्या वणावण्यांतली सुटून सोतेल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपेग करून सोरोना तसल्या वस्तूंक लोबदूंक सासणाच्या वस्तूंची दायज जावंक हो किरीत काळ तुमकां फावो केलाय. देखून सर देवतां भक्तां सांगाती तामोनासांची स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून देवा परीचे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र करून हांवें मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरण सोंसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. देशपरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सुम्याच्या मरणाच्यान पुनर्जिवंत उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमा पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा, सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता.
अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां सांतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो मेळूं आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देव काकुत्सार आनी दोयाळ ताका जाय सगल्यांनी पोतून ताचे वेंगेंत येयल्ले आनी हाका वेंग मागूंक रावता. तशें हांवें सांगलां, वेंग मागता आसतना एक कथा आहा बायलेचो, एक कथा दादल्याचो. आवयची वेंग दुसरे भाशेन आनी बापायची वेंग दुसरे भाशेन. म्हणटच हे वेंगेंत आवयचोय मोग आमी भोगता, बापायचोय मोग आमी भोगता. तर असली वेंग आमकां आमी वायट जिवीत सोडून बेगीन ताच्या वेंगेंत येवन आमी आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे आनी आमकां तेणे पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार, दयाकण जिवितां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकताल्या आमकां उदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेस क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयशे सुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवडान सांबाळ, जो शेत राजवो चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे कामत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे कामत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना, उड्यान पुरोवपाक पळय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया D80 पेज नंबर 57. D80. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पराज देवीक संस्कारांनी वांटो घेतला तो आमचे काळजांनी कोल रंबों आनी ताचे पदवीदार कृपेची वांटिली आमी जावं क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं करीत आशिर्वाद. सर्वेस्परात कवलो मातल्यांच्या प्रार्थनाक दयेन कान दी आनी ती मागता तें ताका मेळोंक तुका मानता तेंच ती मागुशी कर क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. 8 तारखेर म्हणजे फाल्यां सगळ्या पेरंट्सांक आवय बापाय भुरग्यांच्या उलोवप आहा, मिटींग आहा. दुसरें मीस जालें म्हणटोच हें दुसऱ्यांकूय सांगात आवय बापाय भुरग्यांच्या हें उलोवप आहा म्हणून. तेजे भाशेन फाल्यां आमी जाणें झूज चलता आनी झूज चलता म्हणटोच आमचे इंदेचे बिस्पांनी हो दीस दवरला, फाल्यांचो दीस प्रे फॉर पीस. फाल्यां जाता ते भाशेन आमी संस्काय पासत मागूं. दुसरें डेली रोजरी फॉर पीस फ्रॉम 8 to 14 मार्च हो आमी तेच कोत्ता तो 8 ते 14 तारीख आमी हे झुजा पासत संस्काय जावपा पासत मागूंक लायलां. आनी ते भाशेन डे ऑफ फास्टींग उपास आमचो वेळांत बांदो फॉर पीस संस्काय पासत 13 मार्चाच्या येता त्या शुक्रारा 13 मार्चाच्या मनांत धरुया आनी करुया. आमकां सगळे उत्सामोड जाल्ले आसा हे झुजा लागून, कित्याक आमचीं जायतीं गोचीं घालपाक आहात आनीक आमकां जाय सगळीं थंयसर बरे भाशेन आसलेलीं. तर फकत मागण्या उद्देशी आमच्यान हें करूंक जाता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया I2 पेज नंबर 160 पयलो आनी तिसरो श्लोक. Jesus.